6व्या दिसाय पणजी तानेल्या उदकाक मंत्री म्हणटा बुधवार मेरेन मेळटलें उदक पूण टाकयांच्या उदका खातीर जावंक लागला संघर्ष काँग्रेसीन मागला मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे प्रवेश प्रक्रियेत जाला घोटाळो सोयऱ्यांच्या फायद्या खातीरच प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक दृष्टीन कमकुवत घटकांक दिल्या सवलत काँग्रेसीन केला आरोप मयीच्या शेतांनी घुसलो खण मातयेचो गाळ 100% शेतकारांक सोंसचें पडलें लुकसाण गाळ उसपुवपाचो तशेंच योग्य आर्थीक मजत दिवपाचो मारला शेतकारांनी उलो लोकांचे भलायके कडेन खेळटा सरकार 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक डेंग्यून मरण आयिल्ल्यान खुबळ्या राष्ट्रवादी चिखली हॉस्पिटलांत वाडत चल्ल्यात डेंग्यूच्यो केशी येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान सेगीत 6व्या दिसा पणजेकारांक उदक मेळूंक ना मंगळार मेरेन उदक दिवपाची डेडलायनय आतां फाटीं पडल्या भौशीक बांदकाम मंत्री आतां म्हणटा बुधवारा सकाळ मेरेन पणजेकारांक उदक मेळटलें अधिकारी आश्वासनां दीत आसात पूण लोकांक मात तांचेर विस्वास ना जाल्यार विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या पळयात पुराय बातमी विरोधी पक्ष काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या 6 दीस जाले तरी हो विशय जाग्यार घालूंक नाशिल्ल्यान तांणी सरकाराचो फोग काडला रस्त्याच्या रुंदीकरणाची कामां चालू आसतनाच ह्यो पायपलायनी कश्यो फुटतात हे विशीं भौशीक बांदकाम मंत्र्यान अजूनय चवकशी करूंक ना ह्या बोवाळा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंत्याक जबाबदार धरल्या उपरांत आतां भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणटा ही कंत्राटदाराची चूक कॉलेज जावप ते जबाबदार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसतना ब्रिजाची कॅपेसिटी प्रमाणे आमी पायलिंग घालता त्या प्रमाणे ब्रिज कन्स्ट्रक्ट जाता ब्रिजाची बेजमेंट सारकें जाल्यार ब्रिज सारको उरतलो लायफ उरतले आमी 100 वर्सांचे लायफ म्हणटा ब्रिजाक ते डॅमेजीस जाल्यार ते आमी रोखडीच बसता पयलीं हें क्लियर जावपा आमी मातशें रावल्या हे क्लियर जाले त्या बरोबर आमी रोखडीच PWD नॅशनल हायवे वॉटर सप्लाय रोड तेंची बसको घेवन अशें फुडें जावपा जायना आनी हे डॅमेजीस जाल्या पळय आतां सद्या काम तोच करता ताका दिलीप बिल्डोन आपल्याले लेबर घातल्या आनी डिपार्टमेंट बाकीचे ताका कितें कितें जाय तें सप्लाय दिता पळोवया तो आतां कितें म्हणटा तो म्हणजे तेगे नॅशनल हायवेचें काम तेजें न्ही पायपलायन ती शिफ्टींग करपाचें काम तेजें आसा सगळें म्हणल्यार आमी एकंदर म्हाकाय आतां खबर ना कोण हो खर्च करतलो चडांत चड आमी तेजेर घालपाचो प्रयत्न करतले कित्याक तेजें काम न्ही तें नॅशनल हायवेचें 100% जें काम चलता त्या प्रमाणे आनी पावसानूय आमची कृपा केल्ली आसा त्या प्रमाणे फाल्यां सकाळीं पणजे म्हटल्यार उदक पावतले ही 900 MMची पणजे 750 आसा ती आनी एक आमकां 7 दीस लागतले फाटले पयर हांगसर कुर्टी रिटर्निंग वॉल पडली तशेंच माशा काणकोणा एक कॉलेप्स जालें अशें सद्याक जायत आसा फुडें हें जावपाक जायना म्हणून आमी हे प्रिकॉशन घेतला अशें हाल करप पर्यायी वेवस्था ही फक्त घोशणाच उरल्यात जमनीर कांयच ना सो ह्या हेजेर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आसा आनी लोकांचे ह्या सरकारान हाल करून एक नवो इतिहास ह्या सरकारान घडयल्लो आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्या सरकारचो निशेध करतात की तुमकां पूर्णपणे अपयश येयल्लें आसा आनी थोडी सुद्दां नितिमत्ता तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी राजिनामा दिवन कुशीक सरपाची गरज आशिल्ली ज्या कारणान एक वेगळो कोणी जर अनुभवी नेतो सत्तेर येवन असल्यो ज्यो घडणुको घडटा तांकां एक मॅच्युअर्डली डायरेक्शन दिवन हे इश्यूज सॉल्व जाता आशिल्ले कॅसिनोंक कसो उदकाचो फटको बसूंक ना अशें आप विचारता पूण सर्वसामान्य मनशाक मात खूब त्रास जालो पणजेच्या टँकर माफियांनी भायले टँकर पणजेंत येवचे नात हाची पुरेपुरी जतनाय घेतिल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो पळयात ते कितें म्हणटात ते पणजेन कितें स्थिती जाला ते तुमी पळयल्या लोक खंयच्यान उदक मेळटा थंयच्यान व्हरता लोक बालद्यो घेवन बिल्डिंगेच्या वयर चडटा डेली न्हांवपाक पिवपाक तरी उदक मेळटलें म्हणून सिनियर सिटीजनांनी कितें करपाचें आजारी लोकांनी कितें करपाचें लोकांचे इतले त्रास जाल्ले आसा लोकांचे धंदे एफेक्ट जाल्ले आसा लोकांचे हेल्थ एफेक्ट जाल्ले आसा पूण तुमी पळयलां आसतलें थोड्या लोकांक त्रास जावंक ना
जे खास आदमी आसा तांकां त्रास जावंक ना. आजूच रिपोर्ट आयला की जे व्हडले व्हडले ऑफिसर आसा तांच्या घरात टँकरूच येवना, पूण फायर डिपार्टमेंटान आपले पंप हाडून तांकां वयर ओव्हरहेड टँकान उदक पावोवन दिलें म्हणून. आम आदमीन कितें करपाचें? सामान्य मनशान, सामान्य पणजेकारान, सामान्य तिसवाडकारान कितें करपाचें? कॅसिनो कितें प्रॉब्लेम जालो? जे थोडे खास लोक आसा सरकाराचे तांकां कांयच प्रॉब्लेम जावना, पूण जे हजारांनी आनी लाखभर लोक जे पणजेन रावता आनी कामाक येता तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी हाजेर कोणेच कांयच वासपूस केल्ली ना. सांगपाक म्हळ्यार एक सामकी एक विचित्र गोश्ट म्हळ्यार तुमी जर पणजेच्या MLAच्या ऑफिसान फोन केलो तुमकां टँकर मेळटा. पणजेच्या MLA केले टँकर बिझनेस चलयता, टँकर माफिया चलयता, ताजे कडल्यान खंय मेळ्ळे टँकर? PW कडेन कित्याक ना? सामान्य मनशाक गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान वचून रिक्वेस्ट केली तांकां कित्याक टँकर मेळना? आनी अश्योय खबरी आयल्या की लोकांनी पणजेन आमकां टँकर मेळना म्हणून आजू बाजूचे जे तांचे वळखीचे आशिल्ले नाजाल्यार थंय वासपूस करून सांगले बाबा आमकां टँकर हाडून दियात. खूब जाण म्हणूंक लागले की ना आमकां ह्या एरियान येवपाक परवानगी ना, आमकां भंय दिसता येवपाक. म्हळ्यार पणजेन टँकर माफिया आसा अशें सिद्ध जाल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंय वैजकी महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रियेत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. आपल्या सोयऱ्यांक फायदो करून दिवपा खातीरच प्रवेश प्रक्रियेत अर्थीक दिश्टीन कमकुवत घटकांक सवलत दिल्ल्याचो आरोप तांणी केला. सरकारान बाकीच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय केला अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. मुख्यमंत्र्याच्या लागींच्या सोयऱ्याक फायदो जावचो ह्या खातीरूच उच्च शिक्षण खात्यान म्हायती लिपोवन दवरिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केला. लोकांच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता आनी तेज्या सोयऱ्यांक जर एडमिशन त्या हितूंतल्यान मेळटा जाल्यार हाजो व्हडलो आनी दुर्भाग्य आनी गोंयच्या भुरग्यांचेर जावचें ना. मुख्यमंत्र्यान क्लियर करपाक जाय, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनान क्लियर करपाक जाय. वी आर व्हेरी क्लियर. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हो इशू आयज फर्स्ट टायम येवना न्ही. हो इशू कितले दिसांनी येत आसा. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन ओगी आसा आनी मुख्यमंत्री ओगी आसा. वॉट इज माय कंटेंशन इज सप्रेशन ऑफ की इन्फॉर्मेशन. नाव the Supreme Court guidelines also are there, very clear as far as these admissions are concerned. Wherever change happens, whether they should have implemented EWS this year or not is another question. I will not go into it. Because at the time of publishing the prospectus, nothing was mentioned about the EWS, but it was only abbreviation was given there and something was mentioned about EWS where the income limit of 3 lakhs is given. The round is starting from today and the EWS limit is 8 lakh rupees on the day when the round of the admission starts. भुरगे सगळे डिप्रायव जाले न्ही. जेचे इनकम 3 लाखांचे वयर आशिल्लें आनी 8 लाखांचे कमी आशिल्लें, दॅट क्लास वॉज डिप्रायव न्ही. सो इट इज नॉट अ इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी टू ऑल. सो बेसिकली पयलीं पळय आशिल्ली भाटकारशाही टायप, पूण इन्फॉर्मेशनूच दिवप ना. इन्फॉर्मेशन सप्रेस करून हें करप आनी इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिवली दिवप. सो आमी सारकें हें करतात की तुमी इन्फॉर्मेशन सिलेक्टीव स्टुडंट्साकूच दिलां आनी जेणी EWSच्या अंडर एडमिशन घेतलें. ह्या हितूंक चीफ मिनिस्टराचे रिलेटिवाचें एडमिशन जाता आनी हे सगळे जे पाटभुंयेचेर जाता त्या हितून चीफ मिनिस्टरान आपलो स्टँड हितून क्लियर करचो आनी तेजे जे क्लोज रिलेटीव, सामके क्लोज रिलेटीव CMचे ते थंय कितें करताले, CMचे ऑफिस गेल्ले घेना. सो चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम क्लीन ऑन दीस. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन जाल्याचे सांगून गिरीशान ह्या विशयी माहिती दिली. In violation of this rule, the 3 students had changed and some parents who was affected by this, because I don't want to use the name of those parents, they have already given objection to this to the director of technical education. हे केल्ल्यान जनरल स्ट्रिमांतले जनरल कॅटेगरींतले जे भुरगे एलिजिबल आशिल्ले ते एलिजिबल स्टुडंट्स भायर पडले आनी ही खंय तरी कोणाक तरी फावोर करपा खातीर वेगळे तरेन आनी ते फक्त एक एडमिशन न्ही, जवळ जवळ 3-4 एडमिशनां अशी जाल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रेंट कॅब आणि रेंट बायक धनी रस्तो आडावन पर्यटकां वांगडा गैरवर्तन करतना दिसून आयल्यार
सरकार तांचेर खर कारवाय करतले. घडणुकेची तपासणी केल्या उपरांत रेंट कॅब आणि रेंट बायकवाल्यांचो परवानो रद्द जावं येता. तशेंच नव्यान गाडयो घेवपाक बंदी घालपाची कारवाय जावं येता. पळयात पुराय बातमी. विमानतळ सल्लोगार समितीचे बसके उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन हे विशीं माहिती दिली. विमानतळ आणि रस्त्यार उबे रावन पर्यटक आणि हेर प्रवाशांची छळणूक करपी टॅक्सीकार आणि रेंट बायकवाल्यांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी येरादारी मंत्र्यान दिल्या. हे बसकेत पार्किंग आणि विमानतळ टर्मिनलांतल्या कोफुसांवा विशीं चर्चा जाल्ल्याचे विमानतळ संचालक गगन मळीकान सांगलें. The traffic police and the RTO to coordinate the free flow of traffic inside the airport. When people come to drop, when they leave, everything should be done in a proper manner. You look at the taxis, how they are parked today. Why can't they be parked every day like that today? Because I am coming for inspection, this black and yellow taxis have parked properly. हे सदीच जावपा जाय. शिस्तान तरी सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार सगळे सारखे ऑर्डीन चलतले एअरपोर्टार. हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावन आसा, हो सगळ्यांचो एअरपोर्ट. हांव जेन्ना इंस्ट्रक्शन दिला एक टायम अशें आसलें टॉयलेट सारके आसनासले. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी हांवें सांगलें टॉयलेट सारके करा. रोखडे तेणी सारके बरे भाशेन टॉयलेट केले आसा कंपेरेबल टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. रेंट अ कॅब रेंट अ बायक परमिशनां दिवपाची बंद केल्ली आसा आनी दिला ती हांव सद्या रिव्यू करतलो. आनी गोंयांत टुरिजम आणि टुरिस्ट येतात ते प्रमाणे आमी तांकां परमिशनां दवरतले. जे मायज हाल्ली आमी कांयच्या कांय थोड्यांनी परमिशन हेजे हुणें दिल्ली आसा. गरज पडल्यार आमी कॅन्सील करतले. कित्याक चड इनडिसिप्लीन जाला. खूंय मोदी हाडून पार्क करता, टॅक्सी ड्रायव्हर ना आनी व्हेरिफिकेशन टॅक्सी ड्रायव्हरां आसतले. आज आमी कितें पळयता कोणूय उठ सूट बस टॅक्सी ड्रायव्हर जाता. देर इज नो पुलीस व्हेरिफिकेशन. एक ड्रायव्हिंग लायसन्स असल्यार तुज्यान टॅक्सी ड्रायव्हर जावपा जायना. देर हॅज टू बी पुलीस व्हेरिफिकेशन. वी विल मेक इट कंपल्सरी. हाऊ टू गेट इट आय विल गेट इट. Issue was at the arrival we find lot many unauthorized people standing and coercing the passengers, touting the passengers, and they are taking passengers down from here up till the exit, making them sit in the taxis which are parked down the road. So I have requested the Honorable Minister that this should stop, and we have been assured by SDPO Vasco that they are working seriously on it and they will ensure it. That this thing is stopped. विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. चिखलेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलात आता डेंग्यूच्यो केशी दिसपट्ट्यो येवपाक लागल्यात. डेंग्यू जावन 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रवादीन हे घडणुकेचो निषेध केला. हॉस्पिटलांतल्यो गैरसोयी आणि सरकाराच्या घाळपणाक लागूनच त्या तरणाट्याचो बळी गेल्ल्याचे तांचे म्हणणे. आपणे फोनावेल्यान भलायकी मंत्र्या कडेन संपर्क साधलो आणि डेंग्यूचे बाबतीत भलायकी खात्याक तातडीच्यो उपाय येवजण्यो घेवपाची शिटकावणी दिवची अशी विनवणी केल्ल्याचे राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष जोस फिलिप डिसोजान सांगले. दुसऱ्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्यान ही गजाल खूपच गंभीर मानची पडटली अशें तो म्हणटा. लोकांनी वेचून दिल्ले लोकप्रतिनिधी जेन्ना लोकांच्या विशयांकडेन गंभीरतेन लक्ष दिनात तेन्ना लागचो मनीस वगडायिल्ल्यांक दुख्ख जाता. लोक हांगा दुयेंसांनी मरपाक लागल्यात आणि सरकार कोणाच्या बापायचें कितें वता अशे तरेन वागता. पळयात ताची प्रतिक्रिया. 22 वर्सांचो हो आयज ह्या डेंग्यूच्या दुयेंसान आयज मरण गेलो. हेल्थान कॉटेज हॉस्पिटलान 2 दीस जाले एडमीट जालो आनी 2 दीस एडमीट जावन जेन्ना तो सिरियस जालो ह्या डेंग्यूच्या दुयेंसान हो सिरियस जालो तेन्ना त्या कॉटेज हॉस्पिटलान डॉक्टरांनी काडलो JMCन धाडलो आनी JMCन धाडटा आसतना वाटेर गेलो. आयज हेका जबाबदारी कोण? आयज हेका जबाबदारी कोण? जे इलेक्टेड जे MLA आहाय, जे मिनिस्टर आहाय, हेणी ह्या लक्ष कित्याक म्हणना हे आयज हेल्थ तुमी कॉटेज हॉस्पिटल आयज अपग्रेड केलें, न्यू बांदला, तितून प्रॉपर डॉक्टर नाय. सी स्वजित राणे हेल्थ मिनिस्टराक हांव उलयला. उरपांचे हेल्थ सेंटर हे आयज आहा तेंचे कितें आहा? हांव पयर हॉस्पिटलान गेल्लो. हांव जेन्ना हॉस्पिटलान गेल्लो तेन्ना हांवें रेजिस्टर्ड चॅक केल्लो आनी तेन्ना रेजिस्टर्ड चॅक करता तेन्ना म्हाका कळोन येयलेले हे डेंग्यूचे 5 ते 6 केसीस एवरी डे रेजिस्टर जाता. आयज एकूच एक ऑर्डर
सगळे दुयेंसां मनशाक घालता हें कितें चालू आनी तर भायर तर दुसरे कडेन वचत दुसरे कडेन कोणूच ना जी ते ऑफिसां केलोली आहा डॉक्टरांची जे हें आहा तिगे पण ते सगळे बंद आहा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंय वैजकी महाविद्यालयातले पेशंट अटेंडर्स संपार गेल्यात. तांच्या संपाचो हो दुसरो दीस. संपाचो कामार कसलोच परिणाम जावचो ना हाची तांणी जतनाय घेतल्या. तांकां अतिरिक्त काम करचें पडटा पूण ह्या कामाचो पगार मेळना अशें तांचें म्हणणें. ज्यो सुविधा दिवपाचें आश्वासन दिल्लें त्यो दिवकच नात. मागण्यो पुराय जाय मेरेन संप चालू उरतलो तांणी सांगलां. पेशंट अटेंडराच्या संपाचो आयचो दुसरो दीस. तांचेर अन्याय जाता देखून खात्यान निदान तांचें म्हणणें तरी आयकून घेवचें अशें तांणी मागलां. कॉन्ट्रॅक्टाकूय काम करून पळयलां आनी आयज आमी पेशंट केअर एटेंडंटा खातीर आमी झगडटा. पेशंट केअर एलावन्स जो आसा तो आमकां 690 रुपया दिता आनी जेन्ना वाडला पळय तो आमचो आजून आमकां दिवना. त्या खातीर आमी तांकां लेटर केलें, स्ट्रायक नोटीस धाडली, कितें दिलें पूण तेजें आमकां कांयच रिप्लाय मेळना. जेन्ना आमी HMOक सुद्दां आमी एक लेटर केलें की आमकां अपॉयंटमेंट दिवचो म्हणून त्या लेटराची सुद्दां आमकां कांय रिप्लाय येवं ना. त्या खातीर आमी आयज आंदोलन करपाचें आमी हें केलें आनी आंदोलनाक आमी उबी रावलीं सगळीं. एक भुरगो जर ट्रॉली घेवन ताका धाडलो पेशंट घेवन जाल्यार तो पेशंट दवरून गेलो म्हणटा पूण तो एकूच काम ताका दिना. जें काम दिता पळय तें वांगडा 5-6 कामां दिता, 10 कामां दिता. ब्लड व्हरचें पडटा, एक्सरे व्हरचें पडटा, सॅम्पलां आसता, मागीर दुसरें म्हटल्यार रेफरन्स आसता, मागीर लोकल पर्चीस आसता. ते लोकल पर्चीस पळय म्हणटा आसता तें मेडिसीन हाडपाचें तेजेर 5-6 जाणांची तरी सायनी आसता. त्यो सायनी घेवपाक आमकां पयलीं वयचें पडटा फार्मासीची सायन घेवन आमकां ऑफिसान वयचें पडटा. सिनियर डॉक्टराची सायन घेवची पडटा, तेजो स्टॅम्प घेवचें पडटा. जो कडेन खंय आसा तेंची आमकां सायनी घेवची पडटा. पूण तें एकूच काम न्हू. जेन्ना ब्लड काडटा फाटोफाट एक ब्लड घेवन धाडीत आसता पूण आमी एक ते पेशंट दवरून गेलो म्हणटा तेजें आमकां खबर ना. मेडिकलाचे फक्त आमी त्रास काडूनच हे सगळे मेडिकलाचो आमी जो मातसो सुदारून दवरलो. सगळ्यांक आमी सांबाळून घेतले. भायले भितरले फरक दाखयनासतना सगळ्यांक आमी आयज पर्यंत सांबाळून घेतले. आतां आमच्या पासयाच पिड्यार जालें कित्याक इतलें काम करून सुद्दां जर सुद्दां आमी तर काम करिना जाल्यार आमी आतां वगी कित्याक रावपाचें. आमकां कितलेशेच आमचे सरवण अशेंच मरोन गेले. हे जे कितें करता हेवटेचें काडटा तेवटेन घालता तेवटेन नाका थंय. आतां आमचे कडेन कितलेशेच तेन्ना गोंया मेडिकल तयार करता आसतना प्रोजेक्ट रिपोर्टान कितलेशेच पोस्ट हांगा तयार केल्या. एक गोंयकार भुरगो हांगा बेकार उरपाचो ना ही परिस्थिती मेडिकलाक आशिल्ली आनी उरनाशिल्लो. वर्साक रिटायर गेल्ले 50 लोक हांगा भरतालो जेन्ना खंवटो एसिस्टंट डीन आशिल्लो तेन्ना इतली सिस्टीम आशिल्ली मेडिकलाक. पूण आयज सगळ्यांनी एका सगळें उजो लावन सगळें उडयलो. GMCंतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पिर्णाचो फामाद रंगभूषाकार आणि अभिनेतो सुरेश गांवकारान पिरायेची 60 वर्सां पुराय केली. त्या निमतान गोंयचे अग्रगण्य अष्टगंध गोवा संस्थेन ताचो भोवमान केलो. सुरेश गांवकारान मयेची बहुरूपी मंच, स्वयंभू अस्नोडा, अष्टगंध गोवा, दीपज्योती रंगमंच अशा वेगवेगळ्या संस्था खातीर मोलादीक वावर केला. मयेच्या प्रभुस्मरण सभागृहात जाल्ल्या या सुवाळ्याक ज्येष्ठ संगीतकार दामोदर शेवडे, अष्टगंधचो निर्मातो दिगंबर परब, अष्टगंध संस्थेचो अध्यक्ष रवी नायक, ज्येष्ठ गायक संजय धुपकार, रंगकर्मी प्रशांत मांद्रेकार आणि मुखेल सोयरो अभिनेतो काशीनाथ मयेकार हजर आशिल्ले. कलाकारांक सदांच कसलीच अपेक्षा नासता. मनान एकूच इच्छा जाती म्हटल्यार ह्या समाजान ज्या वेळेस आमी कलेचें जेन्ना काम करता तेन्ना कोणी तरी आपली दखल घेवची. आज अष्टगंध परिवारान सुरेशाची दखल घेवन आज ताचो सत्कार केल्लो आसा आनी हें सगळ्यांत व्हडलें काम. सुरेश गांवकाराचो शाल आणि यादस्तीक भेटून काशीनाथ मयेकार आणि दामोदर शेवडेचे हस्तुकी भोवमान केलो. त्या उपरांत संजय धुपकाराच्या गायनाची मैफल रंगली. पळयात. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव.
विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. देशभर प्रतिश्ठेचो जावन राविल्लो 15वो पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव 14 आणि 15 सप्टेंबराक जातलो. कला अकादमी बदला हे खेपे महोत्सवातल्यो कार्यावळी फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सकाळी 10 ते राती 10 मजगती जातल्यो. पुराय देशातले दिग्गज कलाकारा सयत गोयच्या कलाकारांचोय आविष्कार हातून पळोवपाक मेळटलो. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ही माहिती दिली. कला अकादमीत घेतिल्ले पत्रकार परिषदेक गायक शौनक अभिषेकी, प्रदीप बरडे हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवात पंडित अजय पोहनकर, डॉक्टर अलका मारोलकर, राजा काळे हांचे सारकिल्ल्या दिग्गजांक आयकपाची संद मेळटली. तशेंच नृत्याच्यो कार्यावळी जातल्यो. 15 सप्टेंबराक बुवांचो शिष्य पंडित प्रभाकर कारेकराचो ताचे 75च्या निमतान भोवमान करतले. पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव 2019 तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमची कला अकादमीचे जी इंडियन म्युझिक फॅकल्टी जी आसा ती फॅकल्टी पंडित जितेंद्र अभिषेकीच्या सुपरविजनाच्या अंडर एस्टाब्लिशमेंट जाल्ले आशिल्ले. ते त्या मंडळाचे संचालक पदान सुद्दां ते कशें आसचें हेजी रचना ह्या मनशान केल्ली आशिल्ली. आनी आमचें कर्तव्य जावन आसा आज तारांगिणी, त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिर, त्याच बरोबर कला अकादमी आणि गोवा कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय हेजे जोड पालवान 14, 15 आणि 15 सप्टेंबर हे दिसा सकाळचे 10 वरांपासून ते रातचे 10 वरांपर्यंत हो पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सव म्हणून आमी घेवपाचो ठरयलेलो आसात. खरें म्हळ्यार हो महोत्सव जो आसा तो वार्षिक गेली 14 वर्सां ह्या कला अकादमीच्या पवित्र अशा सभागृहान जाल्लो आशिल्ले, वास्तून जाल्लो आशिल्लो. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की अनुमातचे अजून पर्यंत आमी कांय निर्णय घेतले ना. पूण हो पंडित जितेंद्र अभिषेकी जे अंत्रूज महालांतल्यान ते मुखार आयले, त्या अंत्रूज महालांत म्हणजे अर्थातच आमच्या फोंडा तालुक्यात जे राजीव गांधी कला मंदिर आसा थंय आमी करपाचे ठरलेले आसात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दक्षिण गोंयांतल्या भाडेकारांचे प्रस्न आणि भूसंपादनाची आडावन उरिल्ली प्रकरणां सोडोवपाचे उतर महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरातान दिला. प्रशासकीय इमारतींतल्या टॉयलेटींची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करपाचें उतर तिणें दिलां. नावेलेचो आमदार लुइजीन फॉलेर, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव आणि नोयाचो आमदार विल्फ्रेड डिसाय जेनिफरा बरोबर आशिल्ले. मंगळारा तांणी मडगांवां माथानी सालडाडा प्रशासकीय संकुलाक भेट दिली. Whatever issues they have, we will try and expedite it and make sure that there's some kind of, it comes to a logical conclusion instead of it pending. And there was discussion of all cases also which were pending. That also was discussed. So since we are all here to serve the people, I think that is what we'll focus on doing that and make sure people are not troubled. So one of the major issues that came up was the toilets. So the toilets are in bad condition and people have to come here and wait for long hours, and they were not being able to use the toilets, especially senior citizens, who come. So that's another thing. The file is ready. Okay, they prepared the file for maintenance of the hotels. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.